कैलास राणा शिवचंद्र मोळी फणींद्र माथा मुकुटी जळाळी कारुण्य सिंधू भव दुःखहारी तुझ वीण शंभो मज कोण तारी। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकार। खरें म्हळ्यार नवरात्र हो देवीचो उत्सव, पूण अंत्रुज माळांतल्या चडशा देवळांनी मकरोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात आनी तातूंतूच नागेश स्वयंभू हे देवूळ आसा। तर आज आमी आयल्यात नागेश महारुद्राचो मकरोत्सव पळोवपाक। आताच आमी नागेश महारुद्राचे दर्शन घेतिल्ले आसा। मकरोत्सव सुरवात जावचे पयलीं हांव तुमकां नागेश महारुद्रा विशीं एक अख्यायिका सांगता। शेकड्या वर्सां फाटीं खंय हांगा फकत शमीची झाडां आसतालीं आनी एक राखणो दर दिसा गोरवांक खंय हांगा चरपाक घेवन येतालो। पूण जेन्ना घरा परतुपाची वेळ येतालो तेन्ना फकत एकूच गाय फाटीं उरताली किंवा केन्ना केन्नाय ती येनासतना रावताली। नेमकें हाचें कारण कितें म्हूण ह्या राखण्याक प्रश्न पडटालो। जेन्ना दूध काडपाचो वेळ येतालो तेन्ना नेमकी हीच गाय दूध दिनाशिल्ली आनी एक दीस ताणें त्या गायचो फाटलाव केलो। ती गाय खंय वता ती ताणें पळयल्यार ती एका सुवातेर गेली आनी त्या सुवातेर एकाच जाग्याचेर ती दूध दिताली। थंय वचून जर पळयत जाल्यार ताका दिसून आयलें की थंय शिवलिंग आसा म्हणून। ताणें तो जागो बेगोबेग नितळ केलो। सगळ्या गांवकारांक एकठांय करून ताणें हे विशीं तांकां सांगलें आनी उपरांत तेन्ना सावन नागेश महारुद्राची स्थापना जाली। आमच्या बरोबर आसात नागेश देवस्थानाचे भटमाम प्रसाद जोशी। भटमाम तुमकां येवकार। तर नवरात्रा आनी मकरोत्सव ह्या दिसांनी जावपी विधी विशीं तुमी आमकां सांगशात। आश्विन शुद्ध प्रतिपदा ह्या दिसा आमचो नवरात्रोत्सव चालू जाता। हो नवरात्रोत्सव आनी दसरो हो पर्यंत चालू आसता। नवरात्रोत्सवाच्या पयले दिसा आमचो नागेश म्हणटा तो ग्रामदेव आसा, ताका लागून ताका पंचिश्ट आसा। ताका पंचिश्ट म्हणजे नागेश, लक्ष्मीनारायण, गणपती, रवळनाथ आनी बेताळ अशें पंचिश्ट। ह्या नागेश देवस्थानचे घटस्थापना जी आसता ती रवळनाथाच्या देवळान जाता आनी नवरात्र आनी दसरो हे एक उत्सव आसा। ताका लागून ती घटस्थापना आमचे नागेशी पयलीं सकाळीं अभिशेक ते उत्सव जाता आनी ताज्या नंतर घटस्थापनूय रवळनाथाच्या देवळान जाता। थंय वचून घटाची पुजा करप। ताज्या नंतर ताजी पुजा जातकच ताका ताटांत माती घातिल्ली आसा, ताका पंच घेवन सप्तधान्य घालप, ताका रुजवण म्हणटात। ते सदांच ताची पुजा करून ते रुजवण 7 दिसान ताजें मोठें जाता आनी ते दसरे दिसा मागीर ते रुजवण सगळ्यांक आरती करून प्रसादून वितरण करतात। ताजे नंतर नवरात्रांत 9 दीस नागेशाचें कीर्तन, ताजे नंतर मखर अशें दररोज विविध वाहनांत ताजे मिरवणूक आसता। असो करून आमचो नागेश देवस्थानचो नवरात्रोत्सव आनी दसऱ्याचो उत्सव जाता।
आमचे बरोबर आसात नागेश मारुद्र देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष दामोदर भाटकार. काका तुमकां येवकार. हांगा जावपी मकरोत्सवा विशीं तुमी कितें सांगपाक सोदतात? हांगा आमचे नागेश मारुद्र संस्थानान एक मकर आनी मकराची जी आकर्षण आसा तो एक वेगळोच दृश्टिकोन आसा आनी ते प्रत्येक दिसाचे मकरान वेगळे वेगळे आसनाचेर आमचो नागेश मारुद्र आरूढ जाल्लो आसता आनी ते पळोवपाक हांगा हजारांनी लोक भावीक कळ्ळें गर्दी जाता. ताजे भितर सांगपाचें म्हणजे नागेश मारुद्राचो जो निमाणे जे 2 दीस आसता म्हणजे एक 8वे राती आसता त्या दिसा अष्टमी, त्या दिसा नवचंडी जाता हांगा हवन, मागीर पूर्णावती दनपारां महाप्रसाद, एकूच दीस महाप्रसाद आसता हांगा कळ्ळें तुका. काल सोमार आहा, काल सोमाराची रौप्य शुभिकोत्सव पालखी जाली कळ्ळें तुका काय. आनी त्या दिसा ह्या फाटीं एक काली माता म्हणून एक आकर्शण जातलें म्हणजे अष्टमी 8वे दिसा आनी निमाणे दिसा नागेश मारुद्राक आमचो जाणटो करता तें पळोवपाक अक्षरशः एक 5:30-6 वरां ते रातची 1 पर्यंत कमीत ते कमी 5 ते 6 हजार लोकांची हें आसता, गर्दी आसता. वेगळो हें आसता की प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक शंकराचें एक दर्शन जालें, तें एक मोठें वैशिश्ट्य. नवरात्राचे हे उत्सव आनी दसऱ्याच्यो आमच्या भाविकांक सगळ्यांक म्हज्यो शुभेच्छा कळ्ळें तुका. आनी प्रत्येकानी हांगा येवन नागेश मारुद्राचें दर्शन घेवचो, ताजो आशिर्वाद घेवचो आनी तांच्या सगळ्यांची भरभराट जावची अशी हें करता. आनी त्या भायर गोमंतक टीव्हीक म्हजो स्पेशल शुभेच्छा तांच्या टिमीक, तांकांय नागेश मारुद्राचो आशिर्वाद लागून तांची भरभराट जावची. तर आमच्या बरोबर आसा गोयचे उद्देजक श्रीनिवास तेंपो. सर तुमकां येवकार. तर गोंयांत जावपी नवरात्रा आनी मकरोत्सव तुमी कशे तरेन पळयतात ते पळोवप्यांक सांगशात? म्हाका दिसता गोंयचे कला आनी संस्कृतीचें एक प्रतीक आसा. प्रत्येक देवळान गोंयांत दुर्गा पुजा ही प्रत्येक नॉर्थाक जाता, दुर्गाची पुजा जायते भारतान आनी कडेन आसा, पूण मकराचेर देवाक बसोवन ताजो भोवमान करप आनी ताका हें दिवप हें फक्त गोंयांत पळयलां आमी. आनी म्हाका दिसता ते सगळे आमचे लोकांचे एकतेचें प्रतीक आसा. सगळे येवन हांगा मेळटात म्हणजे ते 9 राती जितले आमी हांगा येता. आतां आमचो नागेश देवस्थाना कडेन खूब जुनो संबंद. जरी आमचो कुलदेव अंकोला कारवार आसलो जाल्यार दोनूय नागवे संस्थान, कित्याक आमचेय पयलीं नागवें आशिल्लें ते वेले म्हणून आमचो म्हणजे देप्या घराण्याचो आनी ह्या संस्थेचो कितलोसोच जुनो संबंद. ताका लागून आमी हांगा येता म्हणजे एक रात तरी हांगा येता आनी मोठो आनंद जाता पळोवन. इतली गर्दी आसता देवळान आनी देव जसो सजयल्लो आसता हें म्हाका दिसता दीस इज युनीक टू गोवा.
आनी हें आमी राखून दवरपाची खूब गरज आसा. तर नवरात्रेच्या निमतान आमकां खासा मकरोत्सव पळोवपा खातीर पयस पयशिल्ल्यान भाविक आयिल्ले दिसून येतात. तर हांगाय आमी पळोवपाक शकतात एक भाविक पयशिल्ल्यान आयिल्ले आसात. तर तुमचें नांव आनी तुमी खंय रावता? मेगेल नांव राधिका शेणै, आमी आसचे बेंगलोर रावतो. तर दर वर्सा तुमी मकरोत्सवाक येतात? ना, आमी दरवर्षी हे टायमार येना ती. दरवर्षी देवळा भेटू येतात आमी, जाल्यार हे वेळार आमी येवचे फर्स्ट टायम. तशी म्हाका खूब एक्सायटमेंट आसा ते कशी म्हणून पळोवचें आनी पुराय. तुमचो अनुभव कसो आसा? सुपर अनुभव. कित्या म्हळ्यार आमी दरवर्षी हांव एक वर्स शिवरात्री वेळार आयला. आमी युजली दिपावळी वेळार येता ती, जाल्यार हे वर्स म्हाका हे मकर आरती पळोवचें मेळटा सो खूब आनंद जाला म्हाका. तर आता आमकां मुंबयच्यान कांय भाविक खासा मकरोत्सवा खातीर आयिल्ले दिसून येतात. तांचो अनुभव कसो आसा तो आमी तांचेच कडल्यान जाणून घेऊया. तुमचें नाव? माझं नाव स्मिता केळकर आहे आणि मी मुंबईतून आलेली आहे आणि हे आमचे कुलदैवत आहे नागेशी देव. आणि आम्ही वर्षातनं बराच वेळा इथे येत असतो, परंतु आम्ही लास्ट इयर जेव्हा इकडे आलो तेव्हा मकरोत्सव आम्ही फर्स्ट टाइम पाहिला आणि माझ्यासाठी हे खूप युनिक आणि वेगळंच होतं. कारण आम्ही जेव्हा मुंबईमध्ये बघतो तेव्हा नवरात्र एकदम वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जातो. सो माझ्यासाठी हे खूप वेगळं होतं आणि मला ते इतकं आवडलं कारण अक्षरशः परंपराने नटलेला असा हा उत्सव मला इथे पाहायला मिळाला. आणि म्हणून ह्या वर्षी आम्ही आवर्जून दुसऱ्यांदा ह्या उत्सवाला मकर उत्सवाला भेट द्यायला आणि ते पाहायला आलेलो आहोत. आमच्या बरोबर आसात नागेश महारुद्र देवस्थानाचे महाजन कपिल धायमोडकर. कपिल भाई तुमकां येवकार. तर नागेशी जावपी मकरोत्सवा विशीं तुमकां खाशेलेपण अशें कितें दिसता? खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या अंत्रूज म्हालान सगळे कडेन नवरात्र जातात. खास करून नागेशीची नवरात्र सगळ्यांत चड फेमस आसा ती शेवटच्या राती खातीर. जेन्ना नागेश आमचो नागेश महारुद्र जो एक जाणटो स्वरुपान येतात आनी ते पळोवपा खातीर हांगा प्रचंड अशी गर्दी आसता. प्रत्येक 7 दीस 7वी दीस 8वी दीस 7 राती येता किंवा 8 किंवा 9 राती अशी येता. ह्या वर्सा 9 राती आयिल्ले आसा. सो ते 9वी राती दिसा किर्तन आसता, मागीर मकरोत्सव जाता, आरती जाता आनी प्रसाद वांटप जाता सगळ्यांचो. खास करून खुबशे गोंयचे भायले लोक येतात. मागीर ताचो दसऱ्यान संपन्न जाता. 1988तल्यान हांव जवळ जवळ येता, अजून पर्यंत मिस अशी जावना म्हाका नवरात्रां. खूब वर्सां पयल्या. प्रत्येक रातीक फर्स्ट रात जाता ती गांवकाराची जाता, मागीर जोशी कुटुंबीय जाता, मागीर गावणेकार, मागीर नमशीकार, मागीर दायमोडकर कुटुंबीय आनी आयची जी आसा ती खंवटे कुटुंबीय. फाल्यां जी आसा ती कोमणीदाद, मागीर सरदेसाय आर्ककार सरदेसाय आनी मागीर बोकडबाकर सरदेसाय. अशी करून नवरात्राची 9वी राती वांटून घाल्ल्यो आसा. ते पर्यंत पारंपारीक पर्यंत नवरात्र ही जाता. हे मेन म्हणजे सगळे कडेन फोंडे म्हालांत मकरोत्सव जाता, पूण नागेश देवस्थान हे खास करून कितें हें स्वयंभू देवस्थान. हांगासर देव स्वता प्रकट जाल्लो, हांगाच तयार जालो, दुसरे कडेन शिफ्ट जाल्लो ना. बाकीची जी देवळां आसा ती पोर्तुगीज कालीन हाका लागून किंवा आनी खंयच्या कारणाक लागून शिफ्ट जाल्लीं आसा. पूण नागेशचें देवूळ हें स्वयंभू म्हणून खास फोंडे म्हालांत फेमस आसा. हांगा हांव फाटलीं 25 वर्सां जवळ जवळ आसा. प्रत्येक नवरात्रांत 25 वर्सां सातत्यान येता. 4 टर्म हांवें कमिटी चॅरीज केल्ले आसा. पूण एक खंत अशी दिसता की सगळे सिनियर महाजन येता, पूण तरणाटे अजून पर्यंत तितलो आस्पाव आसना. हांगासरल्या देवकृत्यां म्हण, मकराक म्हण, दसऱ्याक म्हण, खंयच्या हाका तरणाट्याचो आस्पाव खूब कमी आसा. आनी आमचो सिनियर महाजन म्हणून प्रयत्न आसूं जाय कित्याक तितले तरणाटे हांगा वावर जातलो, तांचो आस्पाव जातलो, तांची भक्तिभावान हांगा ते येवन सगळे फुडले पिळगेक एक आदर्श असो निर्माण करतले. जाणें करून ह्या देवळाची जी महती आसा किंवा आमचे जे संस्कार हिंदू धर्माचे जी महती आसा ती सगळी फुडले पिळगेक पावची आनी असोच भरभराट देवस्थानची जावं देवभक्ती सगळे कडेन जावची.
आमचे बरोबर आसात संदीप केरकर. काका तुमकां येवकार. तर फाटली कितलीशीच वर्सां जाली तुमी हांगा येतात आसतले, तर तुमचो दर वर्साचो एक अणभव आसतलो तो तुमी आमकां शेअर करपाक शकतात. हांव सादारण 25 वर्सां जालीं हांगा रेगुलर मकराक येता. मकराक सोड हरशीं सुद्दां पालखेक 25 वर्सां डेली रेगुलर येवपी. एक डिफरन्स हांवें पयलीं आनी आतांच्या मकरान पळयला की पयलीं गर्दी खूब कमी आसताली, वाहनां नाशिल्लीं, लोकांक साधनां नाशिल्लीं येवपाक. आतां भरपूर गर्दी जाता. आतां लोकांक सांबाळप इतले प्रॉब्लेम जाता देवळान येता आसतना सुद्दां की लायन सामकी देवळाच्या भायर पर्यंत पाविल्ली आसता. सो हो एक मेन फरक म्हणजे आतां लोकां कडेन प्रत्येका कडेन गाडी आशिल्ल्या कारणान रेगुलर ते गर्दी चड जाता. ही परंपरा अशीच उरची ह्या खातीर तुमी तरणाट्या पिळगेक कितें संदेश दिवपाक सोदतात? तरणाटे पिळगे म्हणजे मेन प्रॉब्लेम आमचो कितें जाला की आमचे सगळे तरणाटे आतां गोव्यान कामाक कोणूच ना, सगळे भायर पावल्या. सो तांकां जे कोण भुरगे आसा ते शिकता हांगा आनी चल्ले भायर. सो ते येतले कशे, ते केन्नाय येता तेन्ना देवाक येतात, पूण ताणें आतां जेन्ना पळय ते येतात तेन्ना तेणें देवा येवचें आनी देवाची सेवा करपाची, इतलेंच सांगपाचें. तर आतांच आमी नागेश देवाचें दर्शनूय घेतलें आनी मखरोत्सवूय पळयलो. तशेंच हांगा आयिल्ल्या भाविकांच्यो आमी प्रतिक्रियाय बी जाणून घेतल्यो. तर आज आशिल्लो नवरात्रेचो 6वो दीस आनी ह्या दिसा देवी कात्यायनीची आमी आराधना करतात. तर नवरात्र सोंपपाक 3 दीस उरिल्ले आसात आनी हे 3 दीस आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार वेगवेगळ्या देवळांचे मखरोत्सव दर्शन घडयत रावतले. तेन्ना तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.